गोंयांत 7 तारखेक जावपी बकरी ईदाक लागून उजगांवा मास प्रकल्पाच्या वाठारांत मंगळार सावन जमावबंदी लागू केल्या. तसो दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान आदेश काडला. ही जमावबंदी 10 जून मेरेन लागू आसतली. ईदाच्या निमतान 3 दीस कुर्बानी दितले. ताका लागून ह्या वर्सा पयलेच फावट 500 परस चड गोरवांची मारपाची तयारी पुराय जाल्या. वादोडा पंचायत वाठारांतल्या उडीर हांगसर येवपी सिवेज प्रकल्पाक ग्रामस्थांनी सहकार्य करचे अशी मागणी मंत्री सुदीन ढवळीकारान केली. थळाव्या 9 जाणांनी ह्या प्रकल्पाक विरोध केला. ह्या प्रकल्पाक हरीत न्यायाधिकरणान कडल्या परवानगी मेळ्ळ्या. सगळे तरेचो ना हरकत दाखलो आनी पंचायतीन ह्या प्रकल्पाक परवानगी दिला. ताका लागून विरोध करपी 9 जाणांनी ह्या प्रकल्पाक सहकार्य करचे अशी विनंती मंत्री सुदीनान केल्या. ताळगांव मार्केटांतल्या मोबायल तशेंच स्टेशनरी दुकानाक सोमारा राती उजो लागलो. दुकाना भितर आशिल्लें सामान उज्यान लासून गोबर जालें. शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान उजो लागला. तशेंच दुकानांत कोण नाशिल्ल्यान जिवीतहानी टळ्ळी अशें दुकानदानी गोविंद च्यारी हांणी सांगलें. दवल्ले दिसा उजवाडाक पाव घेवपाक आयिल्ले कडेन एका अनवळख्यान एका बायलेच्या गळ्यांतली भांगराची सरपळी फारायल्याचो प्रकार उक्ताडार आयला. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण त्या चोरान सरपळी फारायल्या उपरांत थंयच्यान पळ काडलो. हे विशीं त्या बायलेच्या घरच्यांनी मायणा कुट्टेरी पुलीस स्टेशनांत कागाळ नोंद केल्या. एकाच सप्तकान घडिल्ली ही सेगीत दुसरी घडणूक. राज्यांत दिसान दीस गुन्यांवकारी घडणुकांनी वाड जायत आसा. फाटले कांय दिसां आदीं दवल्लेक कोणी तरी एका बायलेच्या गळ्यांतली सरपळी फारावन पळ काडपाची घडणूक ताजी आसतनाच मंगळारा पाव घेवपाक आयिल्ले कडेन आनी एका बायलेच्या गळ्यांतली भांगराची सरपळी काडून घेवन चोरान थंयच्यान पळ काडलो. हे विशीं तिच्या घरच्यांनी मायणा कुट्टेरे पुलीस स्टेशनांत कागाळ नोंद केल्या. एकाच सप्तकांत सेगीत 2 चोरयेच्यो घडणुको घडिल्ल्यान थळाव्या लोकांनी हुस्को उक्तायला. देशांतल्या वेगवेगळ्या राज्यांनी परतून कोविडाच्यो केशी मेळपाक लागल्यात. भलायकी मंत्रालयाच्या पोर्टला प्रमाण गोंयांत खंय 8 सक्रीय कोविडाच्यो दुयेंती आसात. मात जीएमसीन कोरोनाचो खंय 21 दुयेंती आशिल्लो. ताका डिस्चार्ज दिल्ल्याचे दोतोर राजेश पाटीलान सांगले. तशेंच आतां परतून जीएमसीन एकूय कोरोनाचो दुयेंती दाखल जावंक नाशिल्ल्याचें ताचें म्हणणें.
पावसाच्या आगमनान सेरावली सबवेंत उदक तुंबिल्ल्यान लोकांचे बरेच हाल जातात. सध्या सबवेची एकूच वाट येरादारी खातीर उक्ती दवरिल्ली आसा. संबंधीत खात्याक कळीत करून लेगीत दखल घेनात अशें सरपंच सांगता. दर वर्सा पावसाचें आगमन जालें काय सेरावली सबवेंत उदक तुंबिल्ल्यान येरादारीक आडखळ निर्माण जाता. इंजिनांत उदक वचून लोकांच्यो गाडयो बंद पडटात अशी थळाव्यांची कागाळ. ह्याय वर्सा सबवेंत उदक तुंबिल्ल्यान फकत एक वाट उक्ती दवरिल्ली आसा. थळाव्या आमदाराक कळीत केल्लें आसा. मजगतीं पावसान विसव घेतिल्ल्यान उदकाक वाट करून दिवपाचो यत्न करतले अशें उपसरपंच लेस्ली टोरडो सांगता. मात ह्या समस्येचेर बेगोबेग उपाय काडपा खातीर पंचायतीन जिल्लोधिकाऱ्याक तशेंच भौशीक बांदकाम खात्याक पत्र बरोवन लेगीत दखल घेवंक नाशिल्ल्याचें सरपंच सीमा शंके सांगता. पेडणे भौशीक बांदकाम खात्या लागीं आशिल्ल्या पोरण्या मुख्य पुलाची स्थिती दिसान दीस बिकट जायत चल्ला. 5 वर्सां आदीं माजी उपमुख्यमंत्री बाबू आजगांवकारान हो पूल बांदून दिवपाचें आश्वासन दिल्लें. हो पूल फातरांचो आसून खूब पोरणो आसा आनी धोकादायक स्थितींत आसा. लागींच भौशीक बांदकाम खातें आसून लेगीत हाची कोणेच आजून दखल घेतिल्ली ना. बेगिनांतल्या बेगीन ह्या पुलाची दुरुस्ती करपाची मागणी जावपाक लागल्या. सोमारा एफडीएच्या अधिकाऱ्यांनी म्हापसा यार्ड आणि माडेल थिवी वाठारांतल्या 9 आस्थापनांची पळोवणी करून 2 आस्थापनां बंद करपाचो आदेश दिलो. एका फरसाण तयार करपी उत्पादक जाल्यार दुसरो रितसर परवानो नाशिल्ल्या नितळसाण पाळिनासतना रांदपी एका कॅटरराक नोटीस दिवन बंद करपाचो आदेश दिला. मजगतीं फळां विक्रेत्यां कडल्यान सॅम्पलां घेवन ती चांचणे खातीर धाडून दिल्यात. चांचणेचो अहवाल आयल्या उपरांत फुडली कारवाय जातली अशी माहिती एफडीए ऑफिसर रिचर्ड नॉरनान दिली. गावडा कुणबी वेळीप हांच्या चळवळींत आपले म्हत्वाची भूमिका बजायला अशें उलोवप सभापती रमेश तवडकारान केलें. मध्यंतरी उठान काडिल्ल्या पुस्तकान म्हाका विलन केलो. ह्या सगळ्याची कीव आयिल्ल्यान आपणें सगळें सोडून दिलें असो खुलासो सभापती रमेश तवडकारान केलो. विवेक शिरोडकार आनी ताची गुरवार बायल बस्तोड्या जंक्शनाचेर तांच्या फूड ट्रकान आशिल्ली. ह्याच वेळार 10-12 जाण थंय आयले. तांणी विवेकाक गाडयेंतल्यान भायर काडून मारपाक सुरवात केली. आपल्या घोवाक बडयतात तें पळोवन ताची गुरवार बायल श्रुती शिरोडकार मदीं पडली जाल्यार तिचेरूय ताणें हल्लो केलो. हातूंत दोगांकूय बरोच मार लागला. हे घडणुके उपरांत ताणें आपल्या घरच्यांक कळीत केलें. ताचे घरचे तांकां दोगांकूय घेवन म्हापशेच्या उपजिल्लो हॉस्पिटलांत गेले. तशेंच हे प्रकरण घेवन ताणें म्हापशें पुलीस स्टेशन गाठलें. पुलिसांक ताणें सगळी काणी सांगली. आपल्यार कोणें हल्लो केलो तातूंतल्या दोगांची नांवां विवेक आनी ताचे बायलेन पुलिशेक सांगिल्ली. सुरवातीक म्हापशें पुलिशेन कारवाय करपाक वयर सकयल केलें, पूण उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षकान ह्या प्रकरणाची नोंद घेवन कारवाय करपाक सांगली. ते प्रमाण विवेक शिरोडकार आनी ताची गुरवार बायलेक मारबडय केल्ल्याची वळख पटयल्या. दुबावितांक धरपा खातीर म्हापशें पुलिशेन पुलीस पंगड नेमिल्ल्याचें आयकुपाक येता.
राज्यात बुधवारच्यान शाळा सुरू जातल्यो. हेच फाटभुंयेर मंगळारा भुरग्यांनी पुस्तकां, सत्र्यो, चपलां, रेनकोट आनी तांकां लागपी हेर सामान घेवपाक मार्केटांनी गर्दी केल्ली. मात पयलीं सारकी आतां शाळेचें सामान खरेदी करपाक चड गर्दी जायनाशिल्ल्याचें कांय विक्रेत्यांनी सांगलें. तशेंच अंदू वर्सा सगळ्यां म्हारग जाल्ल्याचें पालक सांगतात. नव्या शिक्षणीक वर्साक फाल्यांच्यान सुरवात जाता, पूण कांय शाळांनी दुरुस्ती अजूनय जाल्ली ना. ताका लागून दुरुस्ती काम सुरू आशिल्ल्या शाळेंत विद्यार्थ्यांक धाडप तरी कशें असो प्रश्न पालकांक पडला. इपळ्यान मांद्रेच्या आगरवाड्यावेली शाळा दुरुस्ती काम अजूनय सुरू आसा. दुरुस्ती खातीर काडून दवरिल्ले शाळेचे पाखे अजूनय घातिल्ले ना. म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार शाळा 4 जूना सावन सुरू जातात, पूण शाळेचे दुरुस्तीचें काम अर्दकुटें आसा. शौचालय आनी हेर वर्गांतली कामांय अर्दवट पडल्यात. अशा परिस्थितींत भुरग्यांक शाळेंत धाडप तरी कोणाच्या भरवशाचेर असो प्रश्न पालकांनी उप्रासला. वाडट्या रस्ते अपघातावेल्यान काँग्रेसीन MVR कंपनीचेर फोग काडलो. गोंयांत हे कंपनीचें काम सुरू आसतना जायत्या जाणांचो रस्ते अपघातान जीव गेला. अशें आसतनाय सरकार ओगी आसा अशें काँग्रेसीचें म्हणणें. वास्को नाफ्त्याची लायन फोडली, मुख्य उदका पायपलायनू फोडली. अशें आसूनय सरकार MVRचेर कित्याक कारवाय करिना म्हूण अमित पाटकार विचारता. पेडणे ते दाबोळी धरून फोंड्या मेरेन MVR कंपनीच्या कामां सुरू आशिल्ले सुवातेर मनशांचे जीव गेल्यात. ताका लागून ह्या कंपन्यांच्या संचालकांचेर कारवाय करची म्हूण अमितान मागला. मुरगांव बंदर फ्लायओव्हराचेर 300 रुपया टोल वाडयिल्ल्यान थळावे ट्रक धनी बेजार जाल्यात. दर ट्रिपीक 300 रुपया टोल दिलो जाल्यार आमकां लुकसाण जाता म्हूण कांय ट्रक धनी सांगतात. देखून संबंदीत प्रशासनान हो टोल रद्द करचो अशी मागणी थळाव्या ट्रक धन्यांनी केल्या. तशेंच मुख्यमंत्र्यानूय हातूंत लक्ष घालून तोडगो काडचो म्हूण तांच्यांनी विनवणी केल्या. मंत्र्यांचेर कारवाय जातली काय ना हाचे आमकां मात सुद्दां पडून गेल्लें ना. ह्या मुद्द्याचेर प्रदेशाध्यक्षाक विचारल्यार तो केंद्रीय नेत्यांचेर आनी केंद्रीय फुडाऱ्याक विचारल्यार तो हांचेर धुकलता. हे चल्लां कितें गोवा फॉवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय विचारता. तुमी कारवाय करात नाजाल्यार करूं नाकात. गोंयच्या प्रश्नांचेर पयलीं लक्ष दियात अशें विजयाचें म्हणणें. मडगांव कोसळटा ही वस्तुस्थिती आसा तेन्ना सरकारान ह्या मुद्द्याचेर लक्ष दिवचें अशें विजय म्हणटा.
कॅब एग्रिगेटराक विरोध करपी थळाव्या टॅक्सीकारांनी आमदार मायकल लोबोची भेट घेतली। अस्तित्व तिगून उरपाक जाय जाल्यार न्याय मेळोवन दिवपाचो टॅक्सीकारांनी आमदार लोबोक इशारो दिलो। ह्या प्रश्नावेल्यान आमदार मायकलूय टॅक्सीकारांचेर बरोच तापलो। सरकारा कडेन चर्चा करून प्रश्न सोडयतलो म्हूण टॅक्सीकारांक उतर दिलें। मडगांवच्या ESI हॉस्पिटलाची ऑक्युपन्सी रेट फकत 26% आसा। हातूंत वाड जावपाची गरज आसा। तशेंच हे हॉस्पिटल बस स्टँडावेल्यान पयस आशिल्ल्या कारणान दुयेंतींक वचपा खातीर खासा कदंबा बशीची सोय केल्या, अशी माहिती मडगांव ESI हॉस्पिटलाचो अध्यक्ष दोतोर चंद्रकांत शेटयेन दिली। हांगा दोतोरांची उणीव आशिल्ल्यान ती लेगीत भरून काडपाचेर भर दितलो अशें दोतोर शेटयेन ह्या वेळार सांगलें। काकोडा बाणसाय बस स्टॉप लागसारच्या शेतान गाणयारे उदक साचून दुयेंसां पातळपाची शक्यताय उप्रासला। कोणे तरी कुशीक माती घातिल्ल्यान हे गाणयारे उदक साचला असो दुबाव आसा। साचून उरिल्ल्या गाणयारा उदकाक लागून आशी कुशीकच्या लोकवस्तींत साथीची दुयेंसां पातळपाची शक्यताय उप्रासला। तुंबलेल्या प्रदूषित उदकाची समस्या सुटावी करपाक नगरपालिका प्रत्यक्ष पळोवणी करतले आनी संबंधितांचेर कारवाय करतले अशें नगराध्यक्ष प्रसन्न बेंडे हांणी सांगलें। आंतरराष्ट्रीय योग दिसा निमतान 21 जून 2025 दिसा आपल्या संबंधित कार्यालयांची सुवात वा आपल्या लागींच्या शाळा, कॉलेज, पंचायत, नगरपालिका वा खंयच्या हेर संस्थेंत आयोजित योग शिबिरांनी सगळ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांनी वांटो घेवप सक्तीचें आसा, असो आदेश सर्वसाधारण प्रशासन खात्यान जारी केला। तशेंच आपल्या खात्याचे कार्यालय संस्थे भायल्या योग सत्रांत वांटेकार जावपी कर्मचाऱ्यांनी सहभागी जाल्ल्याचो पुरावो म्हूण आपल्या खात्याचे मुखेली कार्यालयाक स्वताचो फोटोग्राफ दिवपाक जाय। आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीच्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक आउटलुकाच्या अहवाला प्रमाण भारत जपानाक फाटी घालून 2025 वर्सा संवसारांतली चवथी व्हड अर्थवेवस्था जातली। आंकडेवारी प्रमाण सध्या भारत $4.3 ट्रिलियन च्या GDP सयत संवसारांत 5व्या क्रमांकाचेर आसा। त्याच वेळार जपानाचो GDP सध्या 4.4 ट्रिलियन आसा। 2024 मेरेन भारत संवसारांतली 5वी व्हड अर्थवेवस्था आशिल्ली, पूण IMFच्या ताज्या अदमासा प्रमाण अंदू भारत संवसारांतली चवथी व्हड अर्थवेवस्था जावपाची शक्यताय आसा।
विनीता छेत्री वर्सा 9 हे आसामांतले चलयेक ब्रिटन गॉट टॅलेंट सर्तीन तिसरे इनाम फावो जाले. फायनलीन पावपी ते पयले भारतीय. जादूगार हॅरी मॉल्डिंग आनी नाचाचो पंगड द ब्लॅकआउट हांकां पयलीं 2 इनामां मेळ्ळीं. सायबर क्रायम खात्यान एक खासा यूट्यूब चॅनल सायबर दोस्त चालीक लायला, जातून सायबर गुन्यांविशीं महत्वाची माहिती व्यतिरिक्त जातली. वेगवेगळ्या सायबर गुन्यांच्या फाटभुंयेर भारतीयांक फटवणुके पासून सावध रावपा खातीर मोलादीक माहिती हे यूट्यूब चॅनला वरवीं लोकांक मेळटली. उटंगराच्या पडिल्ल्या पावसाक लागून हरवय धबधब्याच्या प्रवाहान वाड जाल्ली आसा. पावस पडप चालूच उरलो जाल्यार धबधब्याच्या प्रवाहान आनीकूय वाड जावपाची शक्यताय आसा. सध्या ह्या धबधब्याचेर पर्यटकांची गर्दी दिश्टी पडटा. धबधब्याचें उदक पडटा थंय कितली खोलाय आसा हाचो अदमास येनाशिल्ल्यान बुडपाच्या घडणुकांनी वाड जाल्ली आसा. देखून पर्यटकांनी हरवळीच्या धबधब्याचेर वतना आपली जतनाय घेवची अशें आवाहन सांखळेची नगराध्यक्षा सिद्धी प्रभू हांणी केलें. फाटल्या कांय वर्सांत ल्हान पिरायेच्या लोकांचे लेगीत ताण वाडत आसा. कामाचो ताण, जिणे पद्दत, दिसपट्टी धांवपळ हाका लागून लोक ह्या दिसांनी डिप्रेशनाचे बळी पडपाक लागल्यात. हार्वर्ड मेडिकल स्कूल आनी मॅच्युअर्स जनरल हॉस्पिटलांतल्या संशोधकांनी हालीं केल्ल्या नव्या अभ्यासान हाचेर एक उपाय मेळ्ळा. ह्या अभ्यासा प्रमाण दर दिसा एक संत्रे खाल्यार डिप्रेशनाचो धोको 20% उणो जाता. हो अभ्यास मायक्रोबायोम नेमाळान उजवाडाक आयला. ह्या संशोधनांतल्यान अशें कळटा संत्रा सारक्या लिंबू वर्गीय फळां वरवीं फॅकल बॅक्टेरियम प्रज्ञुतीची नावाची खाशेली बॅक्टेरिया कुडींत वाडटा आनी ताचो परिणाम सेरोटोनिन आनी डोपामाइन ह्या हार्मोनांच्या उत्पादनाचेर जाता अशें दिसून आयलां. ICMR म्हणल्यार इंडियन काउन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च हांच्या डेटा प्रमाण भारतांत 10.1 कोटी लोकांक उच्च रक्तदाब आनी 31.5 कोटी लोकांक गोडेंमूत आसा. चिंतेची गजाल म्हणल्यार ह्या चडशा लोकांक गोडेंमूत वा उच्च रक्तदाब आसा हाची जाणविकाय लेगीत ना. व्यस्त जिणे पद्दतीक लागून कुडींत कांय बदल घडटात जे आमकां कळना. हे असंसर्गजन्य दुयेंस आसून ते कुडींत कसलीच लक्षणां नासतना पातळटात. ह्या दुयेंसांक सायलंट किलर अशें म्हणटात, कारण कुडीक व्हड प्रमाणात नुकसाण जाल्यारूच ते दिसतात. हाका लागून काळजाचो आताक, स्ट्रोक, मूत्रपिंड अपेसी जावप अशी धोक्याची परिस्थिती निर्माण जावंक शकतात. परतून परतून ताण लागप, मुतपाक जावप, थकवो जाणवप, वजन देंवप, कातीचेर खाज येवप ही गोडेंमुताची सुरवातीची लक्षणां. तकली दुखप, थकवो जाणवप, न्हिदेचो त्रास जावप, मदीं मदीं नाकांतल्यान रगत येवप, काळजान दुखप ही उच्च रक्तदाबाची लक्षणां.